कला अकादमीच्या विशयावयल्यान गोविंद गावडेच्या स्टेटमेंटाचेर विरोधक तुटून पडल्यात। स्वता कलाकार आशिल्ल्या गोविंद गावडेक ही उतरां सोबनात अशें म्हणीत अमित पालेकरान गोविंदाक उजरावन काडलो। तशेंच कला अकादमीच्या कामाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशावरवीं तपासणी करपाची मागणी तांणी केल्या। 75 कोटी गेले खंय काय म्हणटा तो पयलो प्रश्न आसा। पयली म्हणजे काल नाटकाक आमी आशिल्ले तुमी आशिल्ले सगळे गोंयचे जे रिपोर्टर्स आसा ते बरोबर आशिल्ले। नाटक पळोवपाक गेले तेन्ना कला अकादमीची जी परिस्थिती जाली ती सगळ्यांनी पळयला। जेन्ना बाब गोविंद गावडे हो एक कलाकार आणि मंत्री आसा तो असलो प्रश्न करता की राजदीप कोण म्हणून। राजदीप गोंयचो एक नागरीक, राजदीप हो एक गोंयचो कलाकार, धडाडीचो कलाकार जो एक कले खातीर ताणें आपलें लायफ केंद्रीत केला। तो जेन्ना हे उलयता आणि आमी जेन्ना ते घडला ते पळयता तेन्ना म्हाका दिसता हो प्रश्न करपाचो अधिकार, म्हाका दिसता हाजे प्रश्न करपाचो अधिकार प्रत्येक गोंयकाराक आसा की कला अकादमीचे पैसे 70-75 लाख गेले खंय काय म्हणून। कला अकादमीन आमी काल पळयले साऊंड सिस्टम चलना, कोटींचे स्पीकर्स लायिल्ले आसा पण साऊंड सिस्टम चलना। भाड्याच्या स्पीकरान थंय शोज चलता, जे थंय लायटिंग आसा तें चलना, लायटिंग चलना, जनरेटराचो आवाज हॉलान भितर येता, एसी हॉल जाचे अकुस्टीक बरें आसपाक जाय थंय आता गळां उदक त्याचे सगळे डाग पडिल्ले आसा। हे सगळे आसतना जेन्ना गोविंद गावडे मंत्री जो हे सारके सगळ्यांक जबाबदार आसा तो हो प्रश्न करता, आमकां तुमकां प्रश्न करपाचो आसा की तुमी जी वाट लायल्या कला अकादमीची पळय ताका जबाबदार कोण आणि गोविंद गावडे कोण। गोंयकारांक विचारपाक प्रश्न केल्या उपरांत की तूं कोण काय म्हणून आमी मागता आम आदमी पार्टी तर्फे की ज्युडिशियल इन्क्वायरी करची, रिटायर्ड हायकोर्ट जजा मार्फत कला अकादमीचो जो एक्सपेन्स जाला ताची चौकशी करची